गोंयांत 12 आनी 13 मेक वादळां सयत पावस पडपाची शक्यताय आसा। हे 2 दीस येल्लो अलर्ट हवामान खात्यान जारी केला। तशेंच नुस्तेकारांनी नुस्तेमारी करपाक खोल दर्यांत वचचे न्हय अशी शिटकावणी खात्यान दिल्या। गोंयच्या हवामान वेधशाळेन एक सर्क्युलर जारी केला। तितून सांगला की 12 आनी 13 मे म्हळ्यार आयतार आनी सोमार ह्या दिसा पुराय गोंयांत वादळा सयत गडगडोन पावस पडटलो अशी शिटकावणी दिल्लेली आसा। म्हणून 12 आनी 13 तारखेक समुद्र किनारी रावपी जे लोक आसात त्यांनी सादूर जावचे आनी समुद्रान वचचे न्हू। तशेंच मच्छीमार जे आसा जे नुस्तेकार भाव आसा जे समुद्रान नुस्तें मारपाक वता त्यांनी सुद्दां आपलो होडयो किंवा नुस्तें हाडपाक वचचे न्हू, दर्यान वचचे न्हू अशी शिटकावणी दिल्लेली आसा। तशेंच जे पर्यटक सद्या गोंयान आसा आनी जे बिचार वयता मजा मारपाक किंवा मजा करपाक वयता त्यांनी सुद्दां बिचार वयताना सादूर रावचे आनी उदकान वचचे न्हू, कारण वादळा सयत पावस पडपाची शक्यता आसा अशें आयोगान सांगलेलें आसा। 12 आनी 13 मे म्हळ्यार आयतार आनी सोमार हे 2 दीस खूब गरजेचे आसा, खूब इम्पॉर्टंट आसा आनी ह्या 2 दिसांनी वादळा सकट पावस पडपाची शक्यता आसा अशें आयोगान सांगलेलें आसा। म्हणून त्या टीव्ही खातीर हांव विनायक सांगून धन्यवाद।